विरेश बरोबर सरकारमध्ये नाही आहे, त्याला आणि खूप शिकायचं आहे. त्याला पहिलं शिकून दे. पहिल्यांदा आमदार झालेला आहे, माझे आता 17-18 वर्ष कंप्लीट झाले. त्याला अधिकार आहे विचारायला, पण तो काय सांगतो मी करणार नाही. आणि त्याच्याकडे विषय कसे असतात की जो काय तो विषय मांडतो त्याला बरोबर पूर्णपणे नॉलेज नसतं. आणि आमदार आणि पॉलिटिशियन्स शुड नॉट बी ॲक्टिव्ह इन व्हिजिटिंग कमिटीज. दे शुड बी मेड अबाउट प्रोफेशनल. वी डोंट रिक्वायर ॲट द मोमेंट. आमचे बरे डॉक्टर्स आहे. उगीच अननेसेसरी इंटरफिअरन्स फॉर पॉलिटिकल मायलेज देणार नाही. तो जे काय मला सजेशन्स करतो मी सगळं आय डोंट इवन कन्सिडर इट सिरियसली बिकॉज आय कन्सिडर हिम टू बी अ व्हेरी अनसिरियस पॉलिटिशियन. He is whatever he talks in the assembly, he talks only because he wants to. Because लोकसभा इलेक्शन झाले, आफ्टर दॅट इट डिसअपियर. म्हणजे बरं झालं आयज मिनिस्टर आपणाच्या तोंडानूच सांगले की तू सांगता ते करची ना म्हणून. कारण हरशीं म्हणून तो काय करीत ना आणि आयज तेणेन आपणाच्या तोंडान सांगले की आपूण तू सांगता ते करची ना म्हणून. म्हणल्यार आयज अशें जाला जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा एक एसेंब्लीन आमकां निवडून धाडले अशें न्हू तो आतां येता वयता कोणाकूय सांगता. बाकीच्या खूब जाणांक 18 वर्सांचे भुरगे 22 वर्सांचे भुरगे गेले ते फावट तुमी आयकला आसतलें IITचे जो प्रकरण जालो त्या टायमार 18 वर्साचे 22 वर्साचे भुरगे आपणाक हें करतले काय म्हणून आनी मागीर तोच आपुणूच म्हणून लागलो कोण IIT हाडटा ते आपूण पळयता. तो यू टर्न मारलो. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो मेळावलीन IIT प्रकरण जो जाल्लो तेजे नंतर तेजो हाल कितें जाल्लो कसो तो बॅकफुटार गेल्लो आनी कशें रेवल्युशन घडलें ह्या 70 भागांत हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज ताका दिसता की हो नवीन आमदार आसा, नवीन आमदार जाका निवडून हाडला जो 1 रुपया पासून कोणाक वाटिनासतना निवडून येयल्लो आसा आनी ताका दिसता तेजें कांय काम करचें ना. काय फरक पडना. काय काम म्हणजे स्पेसिफिक तेणे कमिटीचें म्हणटा ते कमिटी म्हणटा तें एक काम आसा जें काम ऑफिशियल गॅजेटाचेर आसा. व्हिजिटींग कमिटी पयलू जो सरकार आसा हेच्या पयलू जाल्ली आसा आनी हेच्या पयलूय व्हिजिटींग कमिटी आसली आनी लोकल जो MLA आसा हांव सानंद्रे मतदारसंघ जाल्यार सांताक्रूज मतदारसंघाचो लोकल MLA त्या व्हिजिटींग कमिटीर आसता आनी मेंबर्स आसता. आतां ही व्हिजिटींग कमिटी करपाचें हें जो रायट आसा तो मिनिस्टरान खरें म्हटल्यार करपाक जाय आनी हेजेरूच हांवें काल पासून विधान केलें की हें जावपाक जाय. हेच्या पयलू ह्याच मिनिस्टरान ह्याच विधानसभेन एश्युरन्स दिल्लें की ही व्हिजिटींग कमिटी जी आसा ती आपूण करून दितलोच म्हणून तुका आनी तुजें कितें आसा तें मेमोरेंडम दिवचें म्हणून. आतां आमी मेमोरेंडम दिलें आमी ताका सांगलें की बाबा हें जावचें म्हणून. पण अजून पर्यंत ती व्हिजिटींग कमिटी जावंक ना आनी आयज तेणेन परत सांगलें तो आपूण कांयच करपाचो ना म्हणून.